विराट कॉन्ट्रॅक्ट उलयताय कितले आले करोना वाढले कितले वाढले काल कितें 86 कितें मेळ्ळा ना तितले तर 67 Okay, silence, speed, sound. हांव नांव रमेश मटकर हांव बस्तोरचो रहिवासी आयज हांगा सकाळी फुडें शुटींग चालू जाल्ली आसा आमी आतां पळयलां कितल्यो गाडयो अश्यो आतां येवन उबे रावल्या मेन हांगा आमकां कन्सर्न कितें जाला की ज्यो व्हडल्यो गाडयो येयल्या पळय त्यो तेंच्यांनी डायरेक्टली फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्यो आसा आनी वीच इज मेन फॉर द ब्युटिफिकेशन आमी केल्लें आसा आमच्या पंचायतीन. सो आतां तुमी पळयलां मातशें तुमी सकयल्यान लक्ष घालात की सगळें भितर धसलां पळय आनी हितून मड माती आहा ही सगळे पेवर्स गेल्ले आहा पळय किंवा टँकर दवरले व्हडल्यो गाडी दवरल्या. सो आमचें एकूच रिक्वेस्ट आहा नो डावट शुटींग जाता जावं न्ही आमकां प्रॉब्लम कांय ना बट कितें आहा की आमचें जें कितें हांगा ब्युटी कितें आहा पळय ती डॅमेज करूंक जायना कळ्ळें न्ही. की आतां हें पळय हांगासर आतां हे कोण मेंटेनन्स करतलो कळ्ळें न्ही. इट हॅज टू बी टेकन बाय द पंचायत तांकां सांगून कितें आहा तें सामकें रिपेर बाबा कितें आहा तें करून घेवपाचें इतली मागणी आसा आमकां. सरपंच म्हाका सांगा आयज जेन्ना बस्तोरा पंचायतीन जेन्ना शुटींग चालू आहा सो हेचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता. आयज सकाळ फुडें पंचायतीच्या फुडल्यान आमच्या एक बरोसो सीन असो आमची सिनरीक ब्युटी आसा विलेजीक म्हणून ते चडशे जाण फावटी आमचे शुटींग हांगासर बस्तोड्या पंचायती फुडल्यान जाता तांकां ते परमिशन ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा दिता आनी ते आमकां कॉपी एक मागीर CC आमकां करता. हितून आतां कितें जालें थोडे लोक जे आसले न्हू ते मातशे ऑब्जेक्शन हाडूंक लागले कित्याक तेंचे फुटपाथ आमचे फुटपाथ गव्हर्मेंट फुटपाथाचेर हें दवरप जावं एक्सेस आहा तांकां ती वचोंक दिना. पूण कितें आहा तें डायरेक्ट आमकां ESGसून परमिशन येता. सो हांव जेणे करून हांव सरकाराक आनी ESGकूय सांगूंक सोदतां की पयलीं आमकां इंटिमेट करचें जावं जेणे करून लोकल जे आमचे हे आहा बॉडी आसा लोकल ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडसूनय परमिशन अशें घेवन मागीर तांकां शुटींग करूं जेणे करून आमच्या लोकांक जे आसा हांगासरले लोकल्सांक तांकां त्रास जावं उपकारना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक ते वयता येता एक्सेस तेंची आसा थोडे इगर्जेन वयता जावं थोडे आनी आपल्या कामान नित्य डेलीचो रूट आसा तो आनी आमच्या फुटपाथाचेरूय गाडी दवरून त्यो आमी तांकां सांगलां तशें दवरपाक तुमकां अलाव ना म्हणून आनी एक्सेस जो आहा तो आमी सोडचो पडटलो. सो आयज एक दिसाची जी शुटींग आसा ताका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ESG कडेन मागता की आमचे लोकल ऑथॉरिटी आसा तेंचें परमिशन घेवचें जेणे करून आमकांय लोकांक पयलीं इंटिमेट करून आमकां सांगून जावं शुटींग परमिशन दिवं ना दिवं तें आमचे लोकल ऑथॉरिटीच्या हातीन आसचें म्हणून इतलें. सो जे हांगासरले जे स्थानीक जे आसा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक नासलें पयलीं तांकां म्हणजे आमी एक आमकां इनवर्ट जालें न्हू कॉपी ती आमी एक WhatsApp थ्रू एक सर्कुलेट केल्ली सकाळीं आयच्या दिसा सकाळीं केल्ली
आनी येन फुडें आमी अशें कितें येयलें बसून जाल्यार आमी प्रिवियस डे नाल्यार तेजे 2 दीस पयलींच इंटिमेट करतले आयज जे जालें तें जालें म्हणजे कित्याक लोकांकूय फाल्यां कळोंक बरें न्हू कित्याक फाल्यां आतां गाडयो बिडयो वयतले जाल्यार तेजी रूट पासून तांकां चेंज करूं येता कित्याक तांकां इनकन्विनियंट जाता आनी आमकां लोकांक आमच्या लोकांक त्रास जालोलो आमकां नाका पंचायतीक